गायज मेन थिंग कितें आहा ना एक दर 5-6 दीस जाले अवी कितें खाता न्हू ते तेज्या पोटानूच उरना. आतां ब्रेकफास्ट केलो 5 मिनटांनीच न्हू तेका लूज मोशन जाता. पळय मुळे जाय जाल्यार घेवचे तुमी हांगा येवन ना आनी चड पयशेय घेवंक ना बाबड्यान. पळय 30 रुपया कितले घेतले रे तुजे? ओके सो गायज पळय व्हील फिट जालो गाडी मातशी गाडयेक रूप येयले पळय. ही मेहनत आमच्या शेतकऱ्यांची. परत परत मातशें वखदान अशें लूज मोशन बीन जावप. सो तुझे उडोवंक जायना म्हणून सांग. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसात तुमी? देवाच्या कृपेन तुमी सगळीं बरी आहा म्हणून मागता. सो गायज म्हाज्या वांगडा अलग अलग सीन्स चालू आसा. लूज मोशन्स बाकीचे सगळे आहात ओके बट लूज मोशन म्हाका परत परत जाता बिकॉज ऑफ आय डोंट नो. हांवें डॉक्टराक विचारलें. डॉक्टर म्हणटा इट इज नॅचरल म्हणटा बट स्टील जाता तितलें उदीक पिया म्हणटा. उदीक हांव इटला सारको जिवाक. आनी येस गायज तुमकां बारीक सारी क्लिप्स तुमकां शेअर करूंक सोदता रिगार्डींग माय RX. हांवें थोडे म्हयने पयलीं RX 135 घेतलेली विकती आनी ती रेस्टोर करपाक म्हाज्या फ्रेंडा कडेन दिल्लेली कित्याक म्हाका टायम नासलो म्हणून. बिकॉज म्हाका खबर आसलें हांव केन्नाय हे ट्रान्सप्लांटाक म्हाका वचोंक जाय म्हणून. सो चला तुमकां दाखयता RX खंयसर पावल्या पळय ती आमची गाडयेची चेसी आनी सगळें सामान पळय. सो तुम्ही पळोवंक शकता गाडी आतां रेडी जावपाचें हितून आसा. चेसी रेडी करून दवरल्या. सस्पेन्शन लायला मिडल स्टँड लायला. सो आतां ही रेडी जातली फिटींग जातली. सस्पेन्शन व्हील डिस्क टँक सगळी पॅनलां आनी सगळें सामान हांगासर आहा गाडयेचें. ओके सो गाडी रेडी जाता पळय म्हाजी आतां फूल पावर सारकी. सांगाडो रेडी जाता पळय. सांगाडो रेडी रेडी पळय कितले सामान आहा पळय RXाचे. आता सस्पेन्शन रेडी जाता पळय. सस्पेन्शन फिटींग जाता पळय. गाडी आतां इतले धुयेन इतली शायन जाता. फिटींग केली धुली काय मागीर वयस. ओके सो गायज पळय व्हील फिट जालो गाडी मातशी गाडयेक रूप येयलें पळय मातशें बरें टू गुड सारकें. ओके सो गायज तुमकां दिसता आसतलें न्हू गाडी म्हाजी स्लो स्लो रेडी जाता. इंजिन बसयता इंजिन. पया 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 इंजिन हेडर पळय हेडर चकचकता पळय सारको. शुगर कॅन ज्यूस उजो सारको मरे पळया मरे. ही गाडी पळय कसली लोळ्या पळय ती एका धुवपाक जाय. हॅलो गायज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय व्लॉग. कशें आसात तुमी? होप तुमी सगळीं जाणां बरी आसात. सो गायज आयज आमी करतात पतंग आनी आयज आमी उडोवपाचो आहा पतंग. कळ्ळें न्हू तुमकां? मेन थिंग कितें आसा जाणा गाय खंयसर आमी भायर कांय सरपाक शकना कित्याक की अवीक मातशें पेन जाता आनी त्या भायर अवीच्या सारकें सिच्युएशनूय सद्याक बरें ना. तुमकां सांगता अवी कितें जाता तें. अवी तूं पतंग उडयतलो? बरें दिसना कितें जाता? म्हणजे परत परत मातशें वखदान अशें लूज मोशन बीन जावप. सो गायज हेतून कॉम्प्लिकेशन्स एक्चुली ना पण आहा पण ना तशें. पण हेल्थ इज ओके. हांव देवाच्या कृपेन सगळो सारको आसा बट मदीं मदीं लूज मोशन्स जाता एट एनी मोमेंट. सो दॅट इज लिटल बीट ऑकवर्ड. आनी जाता तितले तुमी सांगलेले मेथयेची पेज सांगलेली म्हाका तो नवीन तें केलें हांवें. सो हांव तें करता तिजान खाता. सो ऑल दीस थिंग्स. सो थँक्यू सो मच गायज तुम्ही सगळे जाण म्हाका सपोर्ट करता म्हणून.
आणि येस आयज पळोवया सोडया मातसो पतंग. गायज मेन थिंग कितें आहा ना, एक दर 5-6 दीस जाले अवी कितें खाता न्हू ते तेज्या पोटानूच उरना. आतां ब्रेकफास्ट केलो 5 मिनटांनीच न्हू ताका लूज मोशन जाता. परत कितें खाल्लें परत लूज मोशन जाता. पोटानूच काय उरना. एनर्जी कशी म्हणून रावतली. ताका कितेंय दी, तिजान दी, परत मेथयेची पेज दी, पोटानूच काय उरना. जेवण सुद्दां जेवलो जाल्यार तें वयता भायर. पण डाळीम बीम दिता तें मातशें बरें खंय न्हू लूज मोशनाक. सो काय ना उरना. आतां पळोवया आनीक 2 दीस पळयतली आमी कशें कितें आहा तेजें सिच्युएशन. समज चडूच जाता जाल्यार ताका चड करून डॉक्टरा कडेन व्हरचो पडटलो. कितें आहा ना गायज, एक लूज मोशन जाता सुद्दां जाल्यार 3-4 दीस ओके म्हणपाचें नॉर्मल. पण तेज्या वयर जाता जाल्यार बरें न्हू. सो गायज पळयात हांगासर आमचें पतंग करप चालू आसा. आनी ह्यो कोणाचो रे व्हडलो? संदेशाचो. उठतलो रे ह्यो? ना उठचो न्हू. पळोवया. बाबड्याक सांगया उठतलो म्हणून. उडल्यार उडलो कितें म्हणटा. बरो केला मात बरो, पूण केदो व्हडलो रे न्हू. तुम्ही पळोवंक शकता म्हाजो पतंग पळय दिसता जाल्यार तुमकां दाखयता झूम करून. वयस गार्बेज बॅगाचो केला हांवें पळय, इको फ्रेंडली गार्बेज बॅगाचो. इतलो वयर आहा तो पळय, हेज्या हातीन दिला पळय. तुजे कडेन उडोवंक जायना म्हणून सांग. हांवें एक केला म्हणजे एक केला म्हणजे तू आता खंय रानान वयता. होय जो माझो तुटलो आणि गेलो. पनवत लागल्या. माझो तुटलो आणि त्या वाटेन खंय तरी गेलो. हो तो तुमकां टावर दिसता जाणा. हो टावरा कडेन खंय तरी गेलो इतल्या पयस. हाँ नहीं देंगे वो. हो आणि एक पेपराचो केल्लो. सो गायज तुमकां कितें दाखयता पळय आतां. आमी वयर पळय हे 2 पतंग तुमकां 2 दोरयो दिसता आसतल्यो पळय. दिसता 2 दोरयो 2 पतंग आमी एका बांदल्या. हे पळय वयर हा खंय तरी दिसाना. आतां धवो कलराचो आहा तो पळय वयर हा दिसता. हे पळय हे 2 पतंग आमी एकदाच एका दोरयेक बांदल्या. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता आणि एक पतंग ऍड केलो आमी. सो टोटल 3 पतंग एका दोरयेचेर. ओके 3 पतंग आज दिसा पासून ना. आता काय कितलो म्हणून झूम करू तुमकां दाखोवंक. हे पळय 1 2 आणि एक आहा तो पळय फूल दिसता. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता आमी हेजेर आता लेटर घालता मस्ती करून. आणि थंय 3 पतंगाक एकदाच आहा पळया. आता हे लेटर कोणाक गावता पळोवया आमचे. गायज दुखद घटना घडलेली हा. पतंग कात आल्लो आणि गेलो. आमच्यो ताज्यो भाजयो पळय शेतकारांच्यो काय बऱ्यो पळय ताज्यो पळय. मुळे पळय मुळे जाय जाल्यार घेवचे तुमी हांगा येवन ना इकते चोरून न्हू. हे पळय काय बरें आहा. ही तांबडी भाजी घातल्या पळय तेणी. मागीर खूब तरेचे गल्ल्यो आहा पळय. हे मुळे पळय तुमकां दिसता. हे पळय मदीं पळय हा. हे पळय मुळे पळय. हे पळय हे मागीर अशें बरें धुतात पळय काय बरें. आनी हांगांतल्यान बांयचें उदीक येता पळय अशें पायप केला कनेक्ट ताका आनी अशें बांयचें उदीक येता हांगासर पळय. ही मेहनत आमच्या शेतकऱ्यांची. आनी गायज हांवें हांगासर एक नोट केला कितें जाणा. गोशाळेंतल्यो गोरवां हांगासर येतात आनी सगळ्यो भाजयो खातात. सो म्हाका आतां नेक्स्ट टायम मेळत जाल्यार हांव फॉर शुअर व्हिडियो काडून न्हू शेअर करतलो डेफिनेटली न्यूजाचेर 1000%. हालीं म्हाका 1-2 दीस जाले दिसोंक ना. पण हांगासर खूब येतात गोरवां भाजयो खातात मागीर सगळ्यो. पळय काय बरें मुळे पळय केदे मोठे पळय ताज्जे सारके शेतांतले. हितून सारकी हाय प्रोटीन न्हू गे आई.
होय आई म्हाका सांग तुमच्या शेतान आणि कसल्यो कसल्यो भाज्यो लायल्या तुम्ही सध्या काय ना न्हू सध्या हे बारीक बारीक मुळे आणि तांबडी भाजी आता थोड्या थोड्या दिसांनी स्लो स्लो आनीक वाडयतले आमी कितें कितें भेंडे बिणे घालतले मागीर पळय तुमकां जाय जाल्यार तुमी पयशे दिवन घेवं शकता ताज्यो सारक्यो हांगासर येवन घेवं शकता जाय जाल्यार पळय तरी तुमी फकाणां दिसताले केदे मुळे पळय हे केदे पळय ते हे पळय आनी आमच्या काकान तेका पळय थोडे आनीक दिले एक्स्ट्रा आनी चड पयशेय घेवंक ना बाबड्यान पळय 30 रुपया कितें कितले घेतले रे तुजे 30 रुपया कितें घेतले खंय पळय बाबडे इतले मुळ्याचे आनी ते बीन ताज्जे निकते काडून शेतांतले दिल्या खंय तेणी पळय आनी हांगासर पळय केळ्यांचे हें आसा आवय केतान येयला केतान हे पळय भाजयो पळय तांबडी भाजी तांबडी हेच्या फुडें काय आमी चलो शकना आमकां बाबा खबर ना खंय पांय चुकोन पडत जाल्यार गेली भाजी कामाची मागीर पळय कशी व्हरता पळय भाजी काडून आनी एक येयलो कस्टमर तिका 20 रुपयाचे मुळे घेतले पळय काय बरें ताजे सारके बाजारांतल्या पेक्षा पळय हांगाल्यान तुमकां निकते शेतांतल्यान काडून सारके करकरीत काय पळय तुमी पळोवंक शकता आमी सारकी भाजी हे पळय मुळो खाता आनी हो पळय शेतांतल्यान हाडलेलो मुळो तुमकां दाखयता पळय केदे मोठे पळय ते पळयात हे व्हडल्यो कणग्यो कश्यो पळय एक्स्ट्रा दिले आमकां स्वीट कॉर्न खंय आनी हे 30 रुपयाचे हा पळय इतले आनी प्लस तुवें 20 रुपयाचे आनीक घेतला न्हू रे घरा व्हरपाक हय पळया हे पळय हांगासर पळय सगळें चालू आहा ओके सो गायज तुम्ही पळयला आसतलो आयचो ब्लॉग आयज तुमकां आमी हांगासले लोकल शेतकारांचे म्हणजे शेताचें कितें कितें चल्लां तें दाखयलें पतंग उडयलो आनी म्हाजी RX खंय पावला तेजी अपडेट दिल्लेली आसा तुमकां सो वेरी सून तुमकां ती चलयता आसतना दिसतली हांव सो स्टे ट्यून आनी गायज येस कॉम्प्लिकेशन्स आहा म्हाज्या हितून मातशे विकनस आसा लूज मोशनाचे इश्यूज आसा सो देवाचे कृपेन सगळें सारकें आसा हांव अशें म्हणिना सारकें ना म्हणून एवरीथींग इज फायन आनी डॉक्टरान सांगलां म्हाका सगळें सारकें जातलें आनी कसली मेडिसिनां दिल्लेली आसा आनी फूड डायट दिल्लेली आसा सो अकॉर्डिंग टू दॅट म्हाका वयचें पडटलें ओके सो येस गायज चॅनलाचेर नवे आसा लायक शेअर सबस्क्रायब हांव मेळटा तुमकां नवी आनी इंट्रस्टिंग व्हिडिओ टील देन टाटा गुड नायट आनी बाय रात जाल्लेली आसा आनी हांव अजून टेरसार चला बाय बाय फाल्यां मेळटा तुमकां Bye bye guys good night Bye guys. Good night. bye bye guys good night